नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. पोस्टल बॅलेटांचे कोफुजांव सोपून सोपना. पयलीं मतदानाक म्हयनो दिलो म्हूण बोवाळ. आतां 17-18 जाणांक बॅलेट पेपरूच ना. मतदानाचो हक्क गेलो. पोस्टल मतदारांचे शेनवारा मतदान. ट्रक, लॉरी, बस ड्रायव्हर, कंडक्टर, टॅक्सी ड्रायव्हरांक गोंयांत सोरो विकूंक पयलींसावन एक्सायझर बंदी. सोऱ्याच्या नेटार एक्सिडेंटाचे प्रमाणूय तपासचे. रिव्ह्यू पिटिशनाच्या फाटभुंयेर खासा रिपोर्ट. धावशिरे शाळेचे काम ताकतिकेन सोपोवन सोमारा भुरग्यांक बसपासारखी व्यवस्था करता. शिक्षण संचालकाच्या भुरग्यांक उतर. क्लासींचेर बहिष्कार घाल्या उपरांत शिक्षण खात्याक जाग. खोर्जुव्या चोरांनी घर फोडले. 2 लाखांचे भांगर, 50,000 कॅश मारली. फुडले दार फोडून घुसले. घराची नजर धरून प्लान करपान करून चोरी. पोलिसांच्या हाताक कोणूच लागिल्लो ना. आणि मडगांव पालिकेचे कोट्यांनी रुपया भायर. हाऊस टॅक्स, ट्रेड लायसन्स, भाडे बाकीचे धरून पालिकेक येवंक जाय 6 कोटी. खासा खबरां मागीत मडगांव पालिकेची फुकटगिरी. पोस्टल बॅलेटांचे कोफुजांव सोपून सोपना. पयलीं मतदाराक म्हयनो दिलो म्हूण बोवाळ. आतां इलेक्शन ड्युटीर आशिल्ल्या 17-18 जाणांकय बॅलेट पेपर दिल्लेच ना. इलेक्शन ऑफिसरांच्या आबूजपणाक लागून इलेक्शन ड्युटीर आशिल्ल्या ह्या मतदारांचो मतदानाचो हक्क गेलो. शेनवारा आरोनी पोस्टल मतदानाची खासा व्यवस्था केल्या. मात त्या 17 मतदारांचे कितें? इलेक्शन ड्युटीर आशिल्ल्यांची मतां 17,590. आतां मेरेन हातूंतल्या 6,758 मतदारांनी मतदान केलां. उरिल्ले शेनवारा करतले. तांच्या खातीर खासा व्यवस्था केल्या. आमी 17,590 पोस्टल बॅलेट्स इश्यू केले. आज पर्यंत तातले 6,758 पोस्टल बॅलेट्स आमकां आयल्यात सगळे कडल्यान आनी बाकीचे येवपाचे आसा. फाल्यां एक स्पेशल कॅम्प दवरला आमी सगळे रिटर्निंग ऑफिसराचे ऑफिसांनी की ज्या ज्या मनशांनी पोस्टल बॅलेट अजून पर्यंत दिवना त्या मनशांनी थंय येवन ते पोस्टल बॅलेट्स आमकां दिवचे. थंय आयडेंटिफाय करपाक एक गॅजेटेड ऑफिसर आसलो प्रत्येक कडेन. तो वोटर्साक आयडेंटिफाय करून थंय डिक्लेरेशन आपूण सही करतलो तांच्या मुखार. म्हणजे त्या खातीर ही सगळी सोय उपलब्ध करून फाल्यां मॅक्झिमम जे पोस्टल बॅलेट्स आसा ते तांणी दिवचे अशी आमची मोख आसा. कांय कित्याक खूब कंप्लेनी येतात की पोस्टल बॅलेट्स आसा ते ताचो वेव्हार जाता आनी कितें जाता म्हणून. हो जावचो न्ही म्हणून आमची ही सगळी कार्यावळ फाल्यां जातली. मात वेंचणूक ऑफिसरांच्या चुकीक लागून इलेक्शन ड्युटीर आशिल्ल्या 17-18 जाणांक हे फावट मतदान करूंक मेळचें ना. ट्रेनिंगा वेळार ह्या स्टाफान आपले अर्ज भरिल्ले. मात तांकां पोस्टल बॅलेट पेपर दिवंकच ना. तांणी आरओ आनी कलेक्टराक गाठलो. मात बॅलेट पेपर सील जाल्ल्यान तांकां मतदान करपाक मेळचें ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी ओमकार फळारी. ट्रक, लॉरी, बस ड्रायव्हर, कंडक्टर वा टॅक्सीवाल्यांक गोंयांत सोरो विकूंक बंदी पयलींसावन आसा. हायवे बारबंदी आड बारवाले सुप्रीम कोर्टात वतले जाल्यार तांकां गोंयचे एक्सायज कायद्यांत ही तरतूद केल्ली आसा. आदलो एजी सुबोध कंठक सांगता. ते शिवाय सोऱ्याच्या नेटार एक्सिडेंटाचे प्रमाण हांगा तितले ना म्हूण कळ्यार गोंयचे बारवाले वा लिकर ट्रेडरांक कोर्टात आशेची गजाल. खासा रिपोर्ट. गोंयची बार्रा वा लिकर शॉपांतल्यान ट्रक, लॉरी, बस, टॅक्सीच्या ड्रायव्हर आनी बस कंडक्टराक सोरो विकपाक बंदी आसा. गोंयच्या एक्सायज नेमाच्या 96 कलमात ही तरतूद आसा. त्या कायद्याचे सारखे पालन जाता आनी गोंयांत सोऱ्याक लागून एक्सिडेंटाचो आंकडो बाकीच्यां परस कमी आसल्यार गोंयच्या बारवाल्यांचे रिव्ह्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्टाक तग धरपाक शकता म्हूण आदलो एडव्होकेट जनरल सुबोध कंठक म्हणटा. ट्रेडर्स आहा पळय न्हू, सगळे शॉपवाले वा सगळे एकीकडे येयले, एसोसिएशन फॉर्म केला आनी ते रिव्ह्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्टान घालपाक सोदता. तेजेर तुमचें म्हणणें? अशें वाचलां पेपराचेर. ऑब्वियसली दे आर अफेक्टेड आनी तांकां स्टेप घेवचेच पडटले, कितें करचेच पडटलें. सुप्रीम कोर्टान जो जजमेंट आतां दिला तो दोन गोश्टी खातीर दिला. नंबर 1, and the whole purpose of the judgment is that हायवेचेर ड्रायव्हरांक बी सोरो मेळचो न्ही, इजिली मेळचो न्ही. सो फार एज गोवा इज कन्सर्न आमच्या एक्सायज रुलांत एक प्रोविजन आहा which prohibits sale of liquor to any driver of a
lorry, bus, taxi when on duty. How far it is implemented, it can be implemented, one doesn't know. पण जो सुप्रीम कोर्ट करपाक सोदता कायदो तो आमचो ऑलरेडी आसा हांगा. देन वॉट वी कॅन डू इज वी कॅन फायंड आउट स्टॅटिस्टिक्स इन गोवा. See, this Supreme Court has considered national statistics, applied it uniformly to all states. Now, suppose आमच्या गोंयांत statistics आमी जर काडली for fatal accidents, and then find out from those fatal accidents how many fatal accidents have occurred because of liquor consumption. And if this is minuscule, if ही सामकी कमी जर आसा, जाल्यार अशें म्हणपाक शकता आमी की आमचो हो कायदो आशिल्ल्या कारणान हे आमचे एक्सिडेंट बिकॉज ऑफ लिकर चड जायनात, कमी जाता. And with this, if they go to Supreme Court, they may have a better chance rather than going to the Supreme Court saying की आमचे उपजीविकेचेर तूं तितलेंच जर फॉर एक्झाम्पल मायनिंग जेन्ना बंद पडलें, हजारांनी लोक त्रासान पडले हांगा, बट कांय जालें ना सुप्रीम कोर्टा कडल्यान, मायनिंग बंदूच उरलें टील मॅटर वॉज फायनली डिसायडेड. सो हांगाय बी तितले घेवन गेले जाल्यार सुप्रीम कोर्ट घेवन म्हणटले आमी लायफाची कन्सिडर करतात. तूं सद्या जगपाक तुका त्रास जाता, आमी जिवनाचेच प्रश्न घेतात, सद्या जिवन मरणाचो प्रश्न पळयतात. सो हो पॉयंट जर घेवन गेले हार्ड स्टॅटिस्टिक्स, सुप्रीम कोर्टान स्टॅटिस्टिक्साचेर हो जजमेंट पास केला. नाव इफ यू हॅव अ स्टॅटिस्टिक्स which counter that statistics, which says that we are actually implementing that provision because of which consumption by drivers is not much, and therefore गोंयची situation is totally different. Therefore रिव्यू घालचे पेक्षा, कित्याक रिव्यू एकदा सुप्रीम कोर्टा कडेन ऑलरेडी जजमेंट दिल्लो आसा आतां, अ फ्रेश पिटिशन, फायल अ फ्रेश पिटिशन, मेक द डिक्लेरेशन की दीस इज जस्ट अ लावड थिंकिंग दॅट तो जजमेंट आमकां लावचो न्ही, कित्याक आमची सिच्युएशन टोटली डिफरंट आहा हांगा. सुप्रीम कोर्टाचो हायवे बार बंदीचो आदेश सोऱ्याची दुकानां आणि बार्रां बरोबर मॉल्स आणि स्टार हॉटेलांकूय लागू म्हण कायद्याचे जाणकार सांगतात. मॉलांत शॉपां असलीं आनी इफ दे आर सेलिंग रिटेल तांकां लागतलें, प्रोवायडेड दे आर विदीन 500 meters. सो ऑल दीज एस्टाब्लिशमेंट्स विल कम. And 5-star hotel. 5-star hotels also will come in if they are selling liquor and liquor is available for consumption. सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटाचो मतितार्थ एकूच आसा की हायवेचेर ड्रायव्हरांक सोरो पिवपाक मेळचो न्ही, इजी आसचो न्ही मेळपाक. It is like a law made by the parliament. So anything which comes within the meaning of liquor vending will be affected. So in that way, bars, restaurants are bound to be affected as long as they sell liquor. आणि ते स्टेट हायवे वा नॅशनल हायवेचेर 5-star हॉटेल येतात, 3-star हॉटेल येतात, वा मॉल हा जे लिकर सेल करतात, तांकां हेंचो इम्पॅक्ट जाता. It will include 5-star hotels also. Any place where the liquor is sold. Such a concealed place that even you should not advertise it. Okay. रस्त्याचे ॲडव्हर्टायझिंग जावपाक जाय. रस्त्याचेर advertising. You can't say there is a bar here nearby. That advertisement also is not permissible. म्हणजे लोकांक समजूंक जायना की थंय बार आसा म्हणून. Sale of liquor and no shop for sale of liquor, these words used by the Supreme Court, there appears some ambiguity, but if we look at the overall judgment, it looks like such restrictive meaning cannot be given to the judgment. But to my mind, if the state gives some relief to person based on the restrictive meaning, it is okay. But somehow I feel that this would be questioned and the state will find it difficult to answer the courts. From that perspective, it would be better if the state goes to the Supreme Court and tells the Supreme Court the various measures that they have taken in bringing down the cases of drunken driving in the state of Goa. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. धावशिरे शाळेचे काम ताकतिकेन सोपोवन सोमारा भुरग्यांक बसपासारखी व्यवस्था करता म्हणून शिक्षण संचालकान उतर दिला. भुरग्यांनी क्लासींचेर बहिष्कार घाल्ल्यान प्रकरण तापल्या उपरांत तो शुक्रारा स्वता धावशिऱ्या इन्स्पेक्शनाक पावलो. तात्पुरती व्यवस्था केल्ल्या फ्लॅटांत कशेंच बसचे ना म्हणून भुरग्यांनी ताका स्पश्ट सांगलां. सोमारा क्लासीक येयात म्हणून सांगून ताणें भुरग्यांक घरा धाडली. शाळेच्या बिल्डिंगेचे रिनोव्हेशनाचे काम थारायल्ल्या वेळा भितर जावंक ना.
3 म्हयन्यांच्या जाग्यार 9 म्हयने लायले म्हूण धावशिऱ्या स्कुलाच्या भुरग्यांनी ब्रेस्तारा वर्गाचेर बहिष्कार घाल्लो. पालकूय रस्त्यार देवले आनी शिक्षण संचालकाक परिस्थितीचेर नजर घालपाक म्हूर्त मेळ्ळो. की सोमारच्यान हांगा क्लासीस सुरू जातले आनी मातशी कॅर घेया की लायटी कडेन उदका कडेन मातशें जास्त शाणपण करूं नाका, कित्याक आमकां ते वॅकेशनाक क्लासीस रेगुलर सुरू करूंक जाय. आतां तांकां सोमारच्यान हांगा टेम्पररी अरेंजमेंट केल्ली आसा. हांव GSIDC ऑफिशियल्सां कडेन उलयल्लो आसा. सो सोमार पर्यंत कंप्लीट जातलें सगळें काम काय? तशें न्ही, जें आसा पळय अर्जन्सी जें आसा तें सोमार पर्यंत जातलें. सोमार पर्यंत जातलें. सध्या भुरग्यांक थंय बसचें पडटलें काय कशें कितें? ती भुरग्यां कडेन हांव उलयलां. क्लासीस थंय चालू जातले ना जाल्यार तांणी एक दीस ही एडजस्टमेंट फाल्यांची ताणें पळोवन घेवची. आमची डिफिकल्टी तांकां सांगलेली आसा आनी तांच्यांनी आयकून घेतली आनी तांच्यांनी आमकां अशें भुरग्यांक अशें सांगलां, भुरग्यांक तांच्यांनी कन्विन्स करपाक पळयलां, पूण भुरगीं थंय वचपाक कशींच रेडी ना. भुरगीं म्हणटा आमी हांगाच येवन बसतलीं, नाजाल्यार सायडीन एक मंडप आसा थंय येवन बसतलीं, तुमी फक्त आमकां टिचरींक हांगा हाडून हें करा म्हणून. तरी ते कितें म्हणपाक लागले, तुमी ओल्ड हेतून चला, नाजाल्यार तुमी आतां घरा चला म्हणपाक लागले. तेंच्यांनी आमकां सोमवार पर्यंत टायम दिल्लो आसा. सोमवार पर्यंत डायरेक्ट भुरग्यांक तेंच्यांनी सांगलां सोमवारा तुमी डायरेक्ट हांगा स्कुलान येया म्हणून. ना, भुरगीं थंय वचपाक रेडीच ना न्हू. आमी बसयतले म्हणजे भुरगीं वचपाकच रेडी ना. भुरगीं सामकी गरमीन थंय हें जाता. एक 35 भुरगीं एका रुमान बसता म्हणून भुरगीं वचपाक रेडी ना, गरमीन जायना म्हणटा. म्हणून आतां भुरग्यांक आमी घरा घेवन वयतले. सो दिल्ल्या एश्युरन्साचे सोमारच्यान तुमकां दिसता काम कंप्लीट जातलें अशें आमी धरून चलता, जातलें अशें. कित्याक चडान चड क्लासी रेडी जाल्ले आसा, फक्त भायलें काम उरलां. आनी आमी तांकां भायल्या कामाक त्रास करचे ना. भुरग्यांक आमी सांगतले तुमी क्लासरुमान रावा म्हणून, आनी आमी कॉपरेट करतले सगळें. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू. घेवया एक ब्रेक.